आपणाक स्वताक रिजनल म्हणटाले ते पासून आयज नॅशनल पार्टी वांगडा सो देर इज नथिंग रिजनल इन रिजनल पार्टीज रायट नाव. बीजेपी पडपाची आहा हें कळ्ळां ताका हें पयलीं कळ्ळें म्हणून तो भायर सरलो. हांव तुका गॅरंटी एक दिता की ह्या पावटी जे सरकार काँग्रेसचे येतले एकूय आमदार फुटचो ना. आमी जी युती केल्या ती नवी सकाळ दिवपा खातीर केल्या. हू आर एस्टॅब्लिश पॉलिटिशियन जे आज गब्बर जाल्यात पयशे करून करून लोकांक चोरून काय तुका एक असो सामान्य मनीस जाय तुमच्या मदलो. हांव आयल्यार CCP गरज पडटा तेन्ना दांडो मारतलो. दांडो मारपाक असेंब्लीनूय आवाज काडपाक येता. तो आज गोवा के सामने कई सारी पार्टीज नहीं है, दो ही ऑप्शन है. The fight has to be BJP versus Congress. The Congress could be Congress plus. Because it was a concrete proposal on which much subsequent concrete action took place. CM candidate declare केला मुडपा आणि CM candidate उमको आसतलो. I don't think this is a permanent. पावर जेन्ना तकले वता मनीस आंधळो जाता ताका मागीर सगळे आपलेच दिसता. पॉलिटिक्सान कोणाचो विश्वासघात केलो हें जायना. शेवटी पॉलिटिकल पार्टी और योग्य वेळार योग्य निर्णय घेत असता. भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सबको साथ लेकर के चलने की ताकत है. I'm actually quite happy with the exodus because the junk has left the Congress party and has gone elsewhere.